फेब्रुवारीच्या 9 तारखेर गोंयभर देवस्थान समित्यांच्यो वेंचणुको जाल्यो। हातूंत श्री देव बोडगेश्वर देवस्थानाची वेंचणूक जावन नवीन समिती वेंचून आयिल्ली। पूण देव बोडगेश्वर देवस्थानाचो आदलो अध्यक्ष आनंद भाईडकरान वेंचणुकेक हरकत घेतिल्ली। 254 महाजनांक मतदान करपाक दिवपाच्या निर्णयाक भाईडकरान उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्ले। पूण वेंचणूक प्रक्रिया ह्यान आदींच जाल्ल्यान उच्च न्यायालयान ताची याचिका सुनावणेक घेवंक ना। तशेंच ह्या प्रकरणात भाईडकराक प्रशासकीय लवादा कडेन दाद मागपाचो सल्लो उच्च न्यायालयान दिलो। बोडगेश्वराची जी इलेक्शनां जाली ती इलेक्शनाचे रिजल्ट आनी इलेक्शनाचो प्रोसेस हो चॅलेंज केल्लो पास्ट प्रेसिडेंट जो आसा पळय ताणें हायकोर्टान रीट पिटिशन फायल केल्लें तें। तर हायकोर्टान ताची केस आयकून घेतल्या उपरांत हायकोर्टान सांगलें ताका की ही केस हांगासर एंटरटेन जावची ना म्हणून। ही केस ट्रिब्युनलान ताजे अगेन्स्ट अपील आसा। 10 दिसां भितर एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रिब्युनलान अपील फायल करपाक जाय। कोर्ट ऑर्डर पास करपाचे पयलीं ह्या पिटिशनरान ती केस फाटीं घेतली आनी आपूण ट्रिब्युनलान वता म्हणून कोर्टाक सांगलें। त्या प्रमाणे ती केस डिस्पोज जाल्ली आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।